नमस्कार. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक. कोंकणी कॅथोलिक समुदायांत चलते रसच्या रिती रिवाजी संप्रदायांचेर एक अध्ययन चलोवन ह्या विशयांत जाणवाय आपणावन माहिती दिवच्या उद्देशान कार्मेलितांनी प्रारंभ केल्लें आमचे दायज आमच्यो रिवाज्यो ह्या कार्यक्रमाचो स्पर्धाचो पयलो हंत आमी सोंपयला. ह्या हंतांत नवो जीव ह्या संवसाराक हाडच्या एका मिसावाक संबंधित गुरुवारीक सन्मान म्हणल्या विशयाचेर आमी 4 सवालां तुमचे मुखार दवरलेलीं. हातूंत भाग घेवंक देश विदेशांतावन जायत्यांनी मौन केल्लें आनी वैयक्तीक जावन तशेंच सोशल मिडियाचेर ह्या सवालां विशयांत माहेत आपणावंक जोरान प्रयत्न चल्ला. ही एक भोव संतोशाची खबर. हातूंत आमच्या संप्रदायांत आमकां कितली उर्बा आसा आनी ती समजणी जोड घेवंक आमकां कितली खुशी आसा म्हणून कळीत जाता. उर्बा दाखयलेल्या माहेत जोडिल्ल्या आनी व्हिडिओ धाडच्या मुखांतर तांची अभिप्राय उसारलेल्या सर्वांक आमी शाबासकी पाठयता. तुमच्या उमेदीक प्रोत्साहाक आनी भागीदारपणाक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ह्या सवालांक 26 जाणांनी तांची अभिप्राय व्हिडिओ करून धाडल्या. तांची नांवां अशीं आसात: नतालिया लीना रॉड्रिगस, प्रिसिला रॉड्रिगस, रेनिटा डिसोजा, वियोला कार्डोजा, रिनेट मस्करेनस, अल्विना डिसोजा, सुनीता असुंता डिसोजा, सौंदर्य डिसोजा, अविता सांतोमायर, अविटा दिव्या लोबो, दिव्या जेनिफर मतायस, डायना फर्नांडिस, फ्रेनी रीटा फर्नांडिस, लिनेट जेनिफर डिसोजा, पैट्सी मोंटेरो, वीना डिसोजा, मर्लिन प्रीमा कुटीना, शांति लोबो, निशल म्यूरियल डिसोजा, प्रिया डिसोजा, विल्मा वियोला लोबो, सिंथिया रोजारियो, जेस्सी पिंटो, रॉन्सिल्ला डिसोजा. हाणी आपल्या मलगड्या लागीं जाणाऱ्या लागीं विचारन सांगाता घालन आमकां धाडलेल्यो अभिप्राय वरोवन पळोवन आमी जोडलेली आनी आरायलेली माहिती सांगाता घालन एक सादारण लक्षिल्या जवाबींक आमी विंचून काडला. हांगासर व्हिडिओ धाडलेल्या हर एकल्यांनी बरें प्रयत्न केला आनी उमेद दाखयल्या. तरी सक्कड जापी सारक्यो म्हणूंक जायनात, तशेंच सूख म्हणूनय रुजू करूंक जायना. संप्रदायाक हेंच सारकें म्हणून रुजू करूंक वैज्ञानीक आधार आसाना तें आमकां कळीत आसा. तरी लक्षिल्यो जापी चड सूक्त म्हूण आमी सांगूं येत. त्या आदाराचेर आमी ह्या 4 सवालांक तुमी दिल्ल्या जापींक वेंचून काडलां. 4 सवालां पैकी सक्कड ह्या सडीत सवालांक सारक्याक लक्षिली जवाब दिल्ल्यांक आमी वेंचून काडलां. पयलें सवाल आमचें आसलें: गुरुवारी सन्मान कार्य 7व्या म्हयन्यांत करतात कित्याक? हाका लक्षिली जवाब दिल्ली अशीं आसात: गुरुवारीक फूल भांगार माळची रिवाज 7व्या म्हयन्यान कित्याक म्हळ्यार गुरुवारीक धाडटना थोड्या म्हयन्यान धाडूंक ना, म्हणजे 6वो म्हयनो 8व्या ह्या म्हयन्यान धाडूंक ना. आनी एक विशय कांय म्हळ्यार 6व्या म्हयन्या म्हणसर चड जावन बायल कोणायकी कळीत करिनात. कित्याक 6व्या म्हयन्या भितर थोडे फावटी गर्भपात जावचे साध्यता आसा आनी नेक्स्ट तांणी 8व्या म्हयन्याक थोडो म्हयनो जाल्ल्यान त्या टायमार तांकां धाडूंक जायना. 9वो म्हयनो प्रसूतपणाचो म्हयनो जावन आसा आनी त्या म्हयन्यार धाडूंक मस्त कश्ट, म्हणजे तांणी पयन करूंक आसल्यार पयन करूंक मस्त भोंग जातात. आनी त्या 9व्या म्हयन्यान खंयच्या दिसा ताचे प्रसूतपणाचो दीस येता, खंयच्या दिसा तें बाळां जाता म्हणलें कोणायकी कळीत ना. देखून 7वो म्हयनो तो सोमा म्हयनो जावन आसा गुरुवारीक धाडूंक. आमच्या संप्रदायाप्रमाणे या 7वो म्हयनो एक शुभ म्हयनो म्हणून लेखता. आनी
एक गुरुवारलेचे ताचे हंतार ताचे गुरुवार पर्यंतच्या हंतार 7वो म्हयनो एक सेफ पिरियड म्हणून डॉक्टरा प्रकार डॉक्टर आमकां कळयतात. 7व्या म्हयन्यान एक भुरगें ताचे पूर्ण रुपार वाडावळ संपवन मुठले 2 म्हयन्यांनी ताची वेट या शारिरीक तरान ताची वेट गेन करता. त्या देखून 7वो म्हयनो एक सेफ पिरियड म्हणून लेखता. ते रिजन आनी एक मलगड्यां प्रकार आदल्या काळार वैद्यकीय चिकित्सा या डॉक्टरां समाकट नातल्या वरवीं वेगी प्रसूत जावचे संदर्भ येतले. त्या देखून 7वो म्हयनो एक सूक्त म्हयनो गुरुवारीक समान करचें म्हणलें चिंताप आसा. गर्भांतले भुरगे 7व्या म्हयने भरतना वाडावळ पूर्ती जावन आसता. 7व्या म्हयन्या उपरांत खदाळाय बाळांत जावंक साध्यता आसता. अशें आसतना आदी पयण्याची वेवस्था बारीक कश्टांची देखून पयन करीचे तर पयल्या म्हयन्यांतावन 6व्या म्हयन्या पर्यंत जागृत रावचे पडटले गुरुवारी बायल मनशाक. तशेंच 8व्या आनी 9व्या म्हयने पयन करूंक पयसिल्ली वाट वचोवंक साध्य ना. देखून 7व्या म्हयन्यात फूल भांगार माळची रिवाज चलोवन व्हरतात. तशेंच आवय बापायच्या पासलेंत सैऱ्या दर्याच्या सन्मान जेवणांत गुरुवारी बायलेक दादोशी करतात. 7वो म्हयनो जावन आसा आद्रो म्हयनो म्हणटात आनी 6व्या म्हयन्या म्हणसर कोणायकी कळीत करिनात. कित्याक म्हळ्यार थोडे पटीन गर्भपात जावंचे साध्यता आसा. आनी 8वो म्हयनो जावन आसा दोडो म्हयनो समसंख्या म्हणटात. दोड्या म्हयन्यांत धाडूंक जायना आनी 9वो म्हयनो जावन आसा तिच्या प्रसवपणाचो म्हयनो. केदाळा कितें म्हणून सांगूंक जायना. त्या देखून 7व्या म्हयन्याच धाडची ती रिवाज आसा. तुम्ही आत्ता पळयल्ल्या व्हिडिओ मुखांतर तुमकां ह्या सवालाक सारकी जबाब लागशिल्ली तुमकां अंदाज जाली म्हूण हांव चिंता. तरी एक संक्षिप्त रितीन ह्या सवालाक जबाब आमी अशी संगयत. 7व्या म्हयन्यांत गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ सादारण सारकी जाता, संपूर्ण जाता म्हूण आमी म्हणयत. त्या उपरांत केदाळाय तिचो बाणतेर जावची साध्यता आसा. 7व्या म्हयन्या उपरांत एक गुरुवार स्त्री सुरक्षीत अवधेक उतरता. त्या उपरांत तिका विशेवाची गरज आसा. 7व्या म्हयन्या म्हणसर गुरुवार स्त्रीक जागृतकाय सांबाळची गरज आसा भुरग्याची वाडावळ सारक्या रितीन जावच्या खातीर. आनी एक सांगत दोड्या या फाड्या म्हयन्यांत धाडोंक ना. कित्याक म्हळ्यार गेळो संको लक्षण म्हणली पातयेणी आसा. 6वो म्हयनो दोडो म्हयनो, 8वो म्हयनो दोडो म्हयनो, मदलो 7वो म्हयनो गेळो म्हयनो आनी सुरक्षीत म्हयनो, 9वो प्रसूतपणाचो म्हयनो. 7वो म्हयनो गुरुवारीक धाडूंक सूक्त सर्व संगतींनी हे बरो गुमानाक घेतल्यार, तशेंच पैणाचो विशय गुमानाक घेतल्यारय 7व्या म्हयन्या पयले तिणें पैण करूंक तिका इल्ले वांदे जातात. तशेंच 7व्या म्हयन्या उपरांतय तिका पैणाचे समस्या जातात. देखून 7वो म्हयनो सर्व रितींनी तिका गुरुवारीक कुळारा धाडोवंक सूक्त म्हणून ही एक जबाब आमी तुमच्या मुखार दवरता. आमी तुमच्या मुखार दवरलें दुसरें सवाल. गुरुवारीक आपण हाडूंक वेताना गेल्या संख्यान वेतात कित्याक? गेल्ल्या संख्यान म्हळ्यार ऑड नंबर्स कित्याक येतात म्हणून हांवें विचारलें. ऑड म्हळ्यार मोकळीक म्हणून हांवें तुमकां पयलींच सांगलें. ऑड मोकळीक आमच्या क्रिस्तव संप्रदाया प्रकारान आदल्या काळार हर एका कामाक जावं दी तो दीस जावं दी बेताचे जनांचे लाख ते ऑड नंबर्स पळयतात. कित्याक म्हळ्यार केल्लें काम बऱ्या रितीन खंयची अडखळ ना अशें जाय जे जाल्यार ऑड नंबर्स म्हळ्यार गेल्ल्या संख्यान मनीस वचूंक जाय. ह्या गेल्ल्या संख्यान ते जाय जे म्हणलें तांची पातयेनी. फॉर एग्जाम्पल समसंख्ये म्हळ्यार इवन नंबर्सान वेतीत जाल्यार 10-12 संख्यान वेतीत जाल्यार त्या नंबर्सान गेल्यार गेल्लें काम बऱ्या रितीन जायना काले जाल्यार आडखळ येता म्हणलें आदल्या काळाच्या आमच्या मलगड्यांची चिंता. गुरुवारीक आपण हाडतना तिचे सांगाता
तिच्या गर्भांतल्या बाळाक गमनान दवरूंक आसा देखून आनी गेले नंबर अवलक्षण निवारता म्हणल्यार चिंताप आसा. ह्या सवालाक आत्ता हांगासर तुमी पळयल्ल्या व्हिडिओ मुखांत्र तुमकां जवाबी मेळ्ळ्यो म्हूण आमी बरवसता. तरी संक्षिप्त रितीन आमी हाका जवाब दिवची जाल्यार गेल्या संख्यान गुरुवारीक आपोवन हाडूंक कुळारा तावन वेतात. गेलो संख्य लक्षण या अदृश्ट असो संकेत म्हणली पातयेणी आसा. तशेंच पाटी येताना गुरुवारन आनी तिच्या गर्भांतलें बाळ मेळून दोगां जातात. परतून गेल्या संख्येनच ती कुळाराक पाटी वेतात. परतून अदृश्ट असो संख्य तांकां मेळटा. त्या देखून गेल्या संख्यानच आपोवन हाडूंक गुरुवारीक वेतात म्हणून पातयेणी. तिसरें सवाल आमी तुमचे मुखार दवरलेलें. गुरुवारीक चिंचे फुलां कित्याक माळटात? हे सवाल आमी हर एका सोशल मिडियाचेर प्रसार जाल्ले आमी पळयलां आनी हर एका मोबायलार जावं हेणे तेणे आमकां हाची जवाब मनशांनी सोदून आसली आमकां बारी एक संतोशाची गजाल. तरी सारकी जवाब कोणायकी मेळनासतना हे जवाब सोदच्या खातीर वद्दाडटाली हें आमकां कळीत आसा. चिंचे फुलां माळटात तें सगळ्यांनी पळयलां, पूण कित्याक माळटात म्हणलें एक सवालच जावन उरला. हाका आतां आमी आमकां आयिल्ल्यो व्हिडिओ तुमचे मुखार दवरता, तातूंत तुमकां जवाब मेळटा की पळयया. हें कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे हिंदू भाव भयणीचे संप्रदाय पळयला. तांकां आरती काडटात आनी काळो टिको घालतात. हें कित्याक म्हळ्यार सदावत तांचे खोटी दिश्ट ह्या वायट नजरेतावन तांकां सांबाळचें. तशेंच आमच्या संप्रदायांत ही चिंचेची फुलां आमसाणाच्या रुखार जातात. ते एक जाल्ल्यान तशें जाल्ल्यान खंयचे नंजेचे ह्या वायट दश्टीतावन गुरुवार स्त्रियेक तशें ताच्या बाळशाक राखचे या ताची वायट दिश्ट काडची म्हणलें एक चिंताप आसा. तुमी हे व्हंकलेच्या माथ्यार मांडचे हे पळयलां. सदावत हे दिश्ट लागनातले बरी म्हणलें चिंताप. गुरुवारीक चिंचे फुलां कित्याक माळटात म्हणल्या खातीर ह्या व्हिडिओ मुखांत्र तुमकां जवाबी सादारण लागशिल्ल्यो जवाबी मेळ्ळ्यो म्हूण हांव चिंतां. तरी संक्षिप्त रितीन सांगचें जाल्यार पयलें चिंचे फुलां माळचीं जावन आसात व्हंकलेक लग्नाच्या दिसा. तिका नेटोवंक ही चिंचे फुलां माळटात. पयलो बाळतेर पर्यंत ती व्हंकल जावनच उरता म्हणली पातयेणी. देखून दुसरे पोटी आनी निमाणे पोटी गुरुवारीक फुलां माळटना चिंचे फुलांनी नेटयतात. एक सुरंगार असो संकेत चिंचे फुलां जाल्यार आनी एक संकेत जावन आसा तिका कितेंय वायट नदर तिका जावं तिच्या बाळाक जावं वायट सकत या वायट नदर तांचेर पडना जावं तांकां आपणना जावं म्हणली एक पातयेणी. आनी आमी पळयतना केदाळे जावं व्हंकलेक या गुरुवार स्त्रियेक आमी पळयतना आमची पयली दिश्ट त्या चिंचे फुलांचेर वेता. देखून कोणीय पळयतीत जाल्यार ती दिश्ट चिंचे फुलांचेरच आसून दी, मुखार वचना जावं दी म्हणली एक पातयेणी. त्या देखून चिंचे फुलां दवरतात. आनी एक संगत म्हळ्यार चिंचे फुलां मात्र बावनात. उरिल्लीं पुरो फुलां तिका माळिल्लीं बावतात जाल्यार चिंचे फुलां बावनात, ती तशींच उरतात. आनी निमाणे चिंचे फुलां दवरून तो एक कुरो म्हणले बरी तिका सुरंगार येतात. सो चिंचे फुलां सोबाय असो आनी सुरंगार असो संकेती जावन आसा. चवथे सवाल आमी तुमचे मुखार दवरले. गुरुवार स्त्रियेन आपल्या पतीच्या घरचे मॅट देवून वेताना फाटीं घुंवन पळोवंक नजो कित्याक? कित्याक म्हळ्यार गुरुवारीक सामानकर जाल्या उपरांत सासू मायनच आपल्या कुळाराच्या घरच्या हाती गुरुवारीक दिवची रिवाज. आनी गुरुवारीन आपल्या घोवाच्या घरचे मेट देवल्या मागीर गुरुवारीन फाटीं परतून पळोवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार ते ताचे प्रसूतपण बऱ्या तरेन जावं कांय कश्ट विघ्नां हें नासतना ताचें प्रसूतपण बाळांतपण बऱ्या तरेन जावन आनी भुरगे आनी बाळांत दोगांय सुरक्षीत रावंक आनी तांणी शाबितायेन फाटीं आपल्या घोवाच्या घरा फाटीं येवंक ते एक रिवाज जावन आसा. गुरुवार स्त्री आपल्या गर्भांतल्या बाळाक संवसाराचो उजवाड दाखोवन भलायके बरीत बाळाक घेवन येवच्याक वेता. ह्या मिसावान फाटीं पळय नासतना यशस्वी जोडच्या इराद्यान तिणें
वर्सो उंबर उतरवून येताच पाटी पळोवंक नजो. गुरुवार दिसली आपले कुलारा वेताना पाटी गुवन पळय नजो म्हणलें कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशांत एक सांगली आसा, नेवर लूक बॅक अंटील यू थिंक ऑफ गोईंग दॅट वे. म्हळ्यार तुवें खंयचेय एक कार्य करूंक येताय जाल्यार तें एक सक्सेस सुफळ जायचे तर फाटली खंयचेय आडकणां आडसण मतीन दवरिनासतना तुजे गोल अचीव करूंक मुखार सरीचे त्या वेळ मात्र तुवें चिंतिल्लें कार्य सुफळ या सक्सेस जाता म्हणलें चिंता आसा. त्या देखून एक गुरुवारली स्त्री आपले जिणेचे महत्वाचे हंत म्हळ्यार एक नवो जीव ह्या संवसाराक जल्म दिवंक येता आसतना ताच्या मतेंच ताची भलायकी सांबाळची आनी बऱ्या रितीन प्रसूत जावचे म्हणले उद्देश आसून कुलारा वचची म्हणले एक चिंता आसल्यान फाटी गुवन पळय नासतना मुखार सर तेव्हा मुखल्या फेस ऑफ लायफाक तूं अरावंदर म्हणलें एक चिंता आसा. हाका म्हजी जाप एक झुजारी झुजोंक वेताना धैर्यान नीट वाटेन तो वेता, झुजोन तो फाटी येता. आनी जर एक झुजारी झुजोंक वेता आसतना ताणें फाटी गुवन पळयलें तर ताका त्या झुजाचेर आपा धैर्य आसा म्हणून अर्थ. त्याच बरी एक गुरुवारी स्त्री प्रसूतपणाक वेता आसतना धैर्यान तूं मुखार वच, झुजोन म्हणजे प्रसूत जावन तूं जैते वोन जावन फाटी ये म्हणून असो अर्थ जावन आसा. गुरुवारचो सन्मान जाल्या मागीर सासूमाय आपल्या गुरुवार स्त्रियेक तांच्या घरच्या आती उपसून दिवतना म्हळ्यार ती एक रिवाज आसले, ती रिवाज ताच्या उपरांत तिने आपल्या घोवाच्या घरात चड ध्यान दिनासतना बगार आपल्या भुरग्यां पोटांत आसल्या भुरग्यां चड ध्यान दिवन आनी शाबीतायेन बळान जावन कसलेंच कश्ट विघ्न अनवार हे नासतना शाबीतायेन बळान जावन पाटी आपल्या घरा पाटी येचे म्हणून तांची एक आशा आनी विनंती. ह्या सवालाक ह्या व्हिडिओ मुखांतर तुमकां लक्षिली जबाब मेळ्ळी म्हूण आमी बरवसता. पतीच्या घरांत वेताना पाटी पळोवंक नजो आनी वडिलांय सांगतात पाटी पळय नाका मुखार पळोवनूच वच म्हणून. बाळंतेराच्या म्हणजे नवो जीव ह्या संवसाराक हाडच्या महान मिसावाक धैर्यान फुडें सरून जैत आपणावनूच फाटी ये, ताचे पयलें फाटी पळय नाका. तशेंच दुखेस्त तोंड तुज्या पतीचें जावं दी ह्या सासूमाईचें या पतीच्या घरच्यांचें दुखेस्त तोंड पळयशी जाल्यार तुका आपा धैर्य भोगूंक आसा. देखून आपा धैर्याचें जायनाका, धैर्यान फुडें वच म्हणलें एक सूचन. ताच्या सांगता जर तर गुरुवार स्त्री मेट देवून येताना पाटी पळयत जाल्यार पतीच्या घराक अवलक्षण म्हणली एक पातयेणी आसली. त्या देखून गुरुवार स्त्रियेक मुखारच पळोवन वचू, पाटी पळय नाका, धैर्यान वचू, तुज्या मिसावांत जैत आपणाय म्हणलो एक संदेश दिवचे हें जावन आसा. आतां तुमी राखून रावलेली वेळघडी आयल्या. ह्या सवालांक जबाब दिवन कोणाक इनामां मेळटात, म्हजीच जबाब सारकी आसतली म्हणून तुमी चिंतून इनामाक राखून रावल्यात. तुमच्या प्रयत्नाक आमी चेपें उखलता आनी मुखल्या एपिसोडांनी तुमचो सांगात आमी आशेता. इनाम हर एकल्याक जोडूंक जायना तुमकां कळीत आसा. ह्या स्पर्धांत तुमी भोव लक्षिली जबाब दिवंक प्रयत्न केला आनी चारय सवालांक कोणें सूक्त या लक्षिली सारकी जबाब दिल्या ते व्हरून पळोवन तांकां इनामां आमी वांटून दिल्यांत. तुमी तुमकां मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे ह्या 4 सवालांक जबाबी धाडल्यात. तुमचे प्रयत्न भोव बरें. पूण इनामांक आमी वरवणी करता आसतना ह्या 4 सवालांक चड सारकी ह्या सारक्याक लक्षिली जबाब कोणें दिल्या तांच्यो जबाबी विंचून आमी इनामाक तांकां विंचून काडला. आनी ह्या वेळार आमकां आयिल्ल्या थोड्या व्हिडिओनी थोड्यांनी शब्द प्रयोग करतना उच्चार सारको करनातल्या वरवीं अपार्थ जाल्ले थोडे गणितां हांगासर जाल्यांत. दाखल्याक हांवें सांगचें जाल्यार आय आपण
म्हणलो तो शब्द तो आयरपण म्हणून सांगचे एक विषय. तशें जायते शब्द थोड्या व्हिडिओनी आमकां मेळ्ळ्यात. देखून सारके शब्द प्रयोग करची एक कला आमी शिकूंक आसा. देखून हो विशय तुमचे मुखार दवरता. म्हाका कित्याक मेळोना म्हूण तुमी सवाल घालूंक पुरो. म्हजें बरें आसलें न्ही, हांवें तसलेंत दिलां न्ही, म्हळ्यार संक्षिप्त रितीन आमी जबाब पळयतना आमकां ती सारकी जबाब चड सूक्त कोणाची तांकां पळोवन इनाम गेलां. आनी इनाम कोणें जोडलां तांकां आमी शाबासकी पाठयता. कोणाक इनामां मेळोवना देखून बेजार येवपाचें म्हणना. तुमच्या प्रयत्नाकी आमी शाबासकी पाठयता आनी मुखल्या हंतांनी तुमचो सहकार आमी आशेता. आनी आतां इनामां ह्या परी आसात. 4 सवालां पैकी 3 सवालांक सादारण सूक्त जबाब दिवन पयलें इनाम आपणायता दिव्या जेनिफर मतायस. दुसरें इनाम दोगांक वांटून वेता वीणा डिसोजा आनी सिंथिया रोजारियो. आनी तिसरें इनाम परत दोगांक वांटून वेता पॅट्सी मोंतेरो आनी जेस्सी पिंटो. इनाम जोडलेल्या तुमकां शाबासकी पाठयता, परबी म्हणटा आनी मुखल्या हंतांनी तुमचो सहकार आशेता. आनी कोणें हातूंत भाग घेतला, तुमचे अभिप्राय दिल्या, तुमी कोंकणी संप्रदाय उरोवच्या वाटेन आमचो हात धरला. मुखल्या आमच्या एपिसोडांती आमी तुमचो सांगात आशेता. देव बरें करूं. आमचे दायज आमच्यो रिवाज्यो ह्या स्पर्धाचो पयलो हंत संपलो आनी आमी दुसऱ्या हंताक फुडें सरता. दुसरो हंत बाळंतेरा विशान चलतलो. बाळंतेर म्हळ्यार एका स्त्रियेक तशेंच तिच्या बाळशाक आनीक जल्म घेवचो या मरणाची घडी उतरून वेचो भोव महत्वाचो आकांताचो तशेंच संतोशाचो हंत. खंयच्याय मनशान जल्मोंक हो हंत उतरूनच येवंक जाय. ह्या वेळार गर्भेस्त स्त्रियेक भोगचे अक्लास आकांत आटेविटे दूख विशेष त्याच देखून तिका विशेष जतनेची पोषणाची आनी सांगाताची गरज पडटा. ह्याच संगतींचेर आधारीत दुसऱ्या हंताची सवालां बेगीनच आमी तुमचे मुखार दवरतल्या. राखून रावा.